विसा उपरांत तुमकां येवकार. निर्भय भव ह्या परवरी गोंयच्या ग्रुपाक नॅशनलाक पयली सुवात फावो जाल्या. सुमार 35 ग्रुपां मदीं गोंयच्या ग्रुपाक पयली सुवात मेळ्ळ्या. ही गोंयकारां खातीर खोशयेची गजाल आसा. रॅली काडून निर्भय भव ग्रुपान खोशी व्यक्त केल्या. परवरच्यान RDX गोवा खातीर जोसेफ फर्नांडीस. आमचो ग्रुप निर्भय भव परवरी गोंयचो ग्रुप हो एकूच ग्रुप आमचो नॅशनलाक क्वॉलिफाय जाल्लो. आमी नागपूर 18 तारखेर सेमी फायनल अटेंड केल्ली. तितून जवळ जवळ 35 ग्रुप 35 ग्रुप्स ऑल ओवर इंडियासून येयल्ले. आमचो गोंयचो ग्रुप त्या बेस्ट टॉप 8 पावलो. मागीर तितूनसून टॉप फायनलिस्ट इंडियेंतले टॉप 4 ग्रुप तितूनूय आमचो गोंयचो ग्रुप क्वॉलिफाय जालो. आनी फायनलीक आमी टॉप रावन फर्स्ट प्रायज काडलेलो आसा. तुम्ही तयारी कशी केली? आमी जवळ जवळ 2 महिने पयलीं प्रॅक्टीस करता. गोंयान खूब कॉम्पिटिशन जाता. गोंयान सुद्दां आमी आमचें नांव केल्लेलें आसा निर्भय भव परवरी. तशेंच गोंयाच्या भायर कॉम्पिटिशन चालू आसता. 1-2 महिने पयलीं आमी प्रॅक्टीस करता आनी कॉम्पिटिशनाक वयता. हाजें क्रेडीट कोणाक दिवंक सोदतात आयज जिखला ते? आयज जिखला ते क्रेडीट सगळ्यान म्हणटा म्हाजी टीम, ही सगळी टीम आनी मागीर सगळे सपोर्टर्स आनी आमचे पेरंट्स हांगासर येयल्ले आसा. दांडियाची कोरियोग्राफी हांवें फर्स्ट टायम केल्ली. म्हणजे तांकां कोरियोग्राफीक असिस्ट केल्लें. तेज्या पयलीं हांवें अशें क्लासिकल तशें बॉलिवूड स्टायलीन ऑल गोवा तशें स्टेट लेवल तशें नॅशनल लेवलाक सुद्दां भरपूर प्रायजी जिखलेली आसा. ग्रूप कोरियोग्राफी न्ही म्हणजे फर्स्ट अटेम्प्ट आशिल्लो आनी इन दॅट हांवें असिस्ट केल्ली आनी तेतून आमकां नॅशनल लेवलाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. हेज्या खातीर म्हाका खरेंच बरें दिसता आनी अशेंच फुडें सगळें बरें जावचें अशें मागता. ओके, तूं हे आतां जिखला इनाम ताका क्रेडीट कोणाक दिवंक सोदता? जशें सुदेशान सांगलां तशें फूल टीम क्रेडीट. तशेंच मोस्ट चड क्रेडीट म्हणजे सुदेशान जशें सांगलें त्या भशेन तो फक्त म्हाका सांगतालो कशें करपाचें. कित्याक फक्त मागीर बाकीची कोरियोग्राफी जी म्हज्या पार्टांतल्यान हांवें करपाची आशिल्ली ती केली आनी ताणें खूब म्हाका सपोर्ट केलो आनी कोरियोग्राफी तशा तरेन बरी जाली आनी रिजल्ट तुमच्या फुड्यान आसा.